भारत सरकाराच्या रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉराच्या बांदकामा खातीर गिरी क्रॉस ते सांगोळडा जंक्शन मेरेनचो रस्तो कन्स्ट्रक्शन झोन म्हूण जाहीर केला। हे जंक्शन फुडल्या 18 म्हयन्यां खातीर कन्स्ट्रक्शन झोन म्हूण उरतले। केंद्रीय मंत्रालय तशेंच गोंय सरकारान हे विशींचे पत्रक जारी केला। रस्ते वाहतूक आणि महामार्गाच्या केंद्रीय मंत्रालयान एक नोटिफिकेशन काढला आणि ते नोटिफिकेशन जावन आसा 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर करपा खातीर जे गिरी क्रॉस आहा ते सांगोळडा जंक्शन हो जो रोड आसा हो रोड कन्स्ट्रक्शन झोन ह्या अशें डिक्लेअर केल्लेले आसा। ते नोटिफिकेशन कितें म्हणटा की 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर करच्या खातीर गिरी क्रॉस जो अंडरपास आसा तेजून सांगोळडा जंक्शन हो जो पार्ट आसा जवळपास 4 ते 5 किलोमिटरचो जो पार्ट आसा हो कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून डिक्लेअर केला आणि हो फुडल्या 18 म्हयन्यां खातीर म्हटल्यार 1.5 वर्सां खातीर हो पोर्शन जो आसा तो कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून उरतलो अशें ह्या नोटिफिकेशनान म्हटलेलें आसा। जे काम सद्या चालू आहा त्या खातीर रोड डायवर्जनूय हांगासर केल्लेले आसा, सायनबोर्ड्सूय लायलेले आसा। तेन्ना जे कोण येरादारी करता म्हापश्यासून पणजे येतना किंवा पेडण्यासून पणजे येतना जे कोण येरादारी करतात त्यांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा। ह्या मार्गारसून येतना गिरी क्रॉस कडसून जे डायवर्जन आसा ते सांगोळडा जंक्शन पर्यंत डायवर्जन उरला तर हे जंक्शन जे आसा ते कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून भारत सरकारच्या केंद्रीय मंत्रालयान जे रस्ते आनी वाहतूक केंद्रीय मंत्रालय तेंच्यांनी नोटिफिकेशन जारी केल्लेलें आसा। अशें अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।